किल्लपाल करमणे वाठारांतल्या महामार्गा कुशीच्या रानात रातच्या वेळार कोण तरी कोयर हाडून उडयता। ह्या सगळ्या प्रकाराक थळावे लोक सामकेच विटल्यात। तेन्ना ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून रान खात्यान संबंधितांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। लोकांच्या म्हणण्याप्रमाण हो कोयर खंयच्या तरी फॅक्टरींतलो आसूं येता। गोरवां येवन हो कोयर खातात, देखून रान अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग दखल घेवन हो प्रश्न सुटावो करचो अशें तांचें म्हणणें आसा। करमणच्या हायवेचे सायडीच्यान जे हांगा फॉरेस्टाची जागा आहा ते फॉरेस्ट जाग्याचेर हे खुबशे ग्लास हाडवडिल्ले आहा, तशेंच थर्माकोल हाडवडिल्ले आहा आनी ही जनावरां आसा गोरवां ती खावन तेजी मरोंक शकता। तशेंच कोणी येयल्यार तांकां आमी घातक आहा ही खंयची फॅक्टरीची हाडून उडयल्या कांय खबर ना। पयलीं एकूच त्रास जाल्ली, आतां खुबश्यो अशे आहा हांगा पडलेल्यो। ते कोण उडयता हेजे फॉरेस्टान मातशी दखल घेतना फॉरेस्टान तर हांगासर बंद करचें तें। हे खंयचे कंपनीचे आसता ते, कित्याक पयलीं थोडे जाले न्हू, आतां म्हणल्यार इतले म्हणल्यार कंपनीचे आसता ते आनी कोणाचे आसना। हे घरगुती न्हू, हे खंयचे कंपनीचेच आहा ते। खुबशे ग्लास उडयल्ले आहा, पयलीं एकूच जाल्ले, आतां खूब आहा राश्यो। गोरू खाता, गोरू खावन हें जाता ते दुयेंस पडोंक शकता न्हू।